एबीव्हीपी गोयच्या मायनिंग आणि टुरिझम बेल्टांतल्या हायर सेकंडरी ड्रॉप्स आउटांचो सर्वे करतले। 10 ते 12 जूना मजगती हो सर्वे जातलो। या वाठारांत कितले भुरगे ड्रॉप्स आउट जाल्यात, ताची कारणां कितें आनी ताचेर उपाय सोदून काडपाक हो सर्वे जातलो। एबीव्हीपी हो सर्वे शिक्षण मंत्री, गोंय विद्यापीठ आणि केंद्रीय एचआरडी मंत्र्याक दितले। आमी संवेदना ह्या नांवा सकयल हो जो सर्वे करतली तो हायर एज्युकेशन ड्रॉपआउट्स इन मायनिंग एरियाज आणि ट्युरिझम बेल्ट्स जे आसा त्या एरियांनी अशें करतली। आमी मायनिंग एरिया जे सिलेक्ट केल्ले आसा नॉर्थ गोवान ते आसा नावेली, सांखळे, देन मयेम आणि सुर्ला आणि साउथ गोवान आमी सावोडेम, सांगेम आणि केपें सिलेक्ट केल्ले आसा। ट्युरिझमा खातीर आमी नेरूल, कलंगूट, हरमल, मोर्जे, वेर्णा, कोलवा. We will also be asking the family members of the dropouts in that to get a better understanding. Sometimes they may give us better solutions. Like they could have said, if there was a scholarship scheme for my son, he would have continued. So we will be also surveying, asking the parents or the family members of that particular household also. ताजो जो एक अहवाल तयार करता, अहवाल सादरीकरण आमचे काही स्तरांचेर जातले। एक स्तर आसतलो तो एक आसतलो पूर्ण नागरीक स्तराचेर, दुसरो आसता म्हणल्यार आमी एज्युकेशन मिनिस्टर, VC आनी सेंट्रल एचआरडी मिनिस्ट्री हांकां आमी ते सबमीट करतले। ताज्या बेसिसाचेर आमी काही आमची मागणी सुद्दां दवरतले की अशें जर ह्या हांगा कमी पडटा जाल्यार अशें करपाक जाय, अशें सुद्दां आमची मागणी आसूं शकता। तातूंतल्यान ते डेटाचेर डिपेंड आसा। या पावसात नालो भरून घरांनी बुट्टी येव येता म्हूण बुरगांव, मेस्त वाडो आणि मायमोळेच्या लोकांक भिल्यात। पावस तेकलो तरीकूय गांवांतलो नालो नितळ केल्लो ना। लोक आता पालिकेचेर तिडकल्यात। पालिकेची सीओ म्हणटा WRD खात्यान खंय 14तले 4च नाले साफ करूंक मान्यताय दिल्या। ह्या पावसान पळय कालूच पावस येयलो म्हटल्यार इतलें हांगासर उदीक सगळें वयर भरलेलें आनी आतां कितें विकास कामां करतात खंय हेवटेन देवटेन, हें गरजेचें मेन। हें जर आतां कंटिन्यू आतां पावस आनी ह्या वर्साक खूब आहा म्हणटात, हें जर चड पावस येयलो, कंटिन्यू पावस येयलो, हांगासून उदीक वयचें ना, हें कांयच साफ करूंक ना। ही सायड सगळीं पळय झाडां तशीं वाडलेलीं आहा हेवटेन हांगा, ते सायडीक सगळें ते शिब्याडा कडेन पुलाचें काम करपाक थंय ती माती तशीच आहा। हें सगळें काम जाता इतलें बेगीन करूंक जाय, मॉन्सुनाच्या पयलीं प्री मॉन्सून पयलीं हें सगळें जावंक जाय। आतां नाका जाल्यार थंय बाकीची कसली कामां करता ती गरजेची न्हूच, गरजेचें आहा तें पयलीं करा न्हू। हांगा सगळो धाकटळे, मायमोळे, बेलाबाय, मेस्तावाडो हे सगळ्या लोकांक त्रास जातले। हें जाता इतलें मातशें येवन हांगा लक्ष घालचें, इरिगेशन डिपार्टमेंट कोण आहा तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें, हें जाता इतलें फास्ट करचें। अशें आयज जुनाची 2 तारीख अजून पर्यंत तरी कांय खबर ना। आनी हें सगळें उदक हे सायडीक अर्दें वास्कोचें उदक अशें येता आनी हें तुगेलें धाकटळे, वर्णापुरी, तुगेलें मांगूर हिल हें उदक अशें येता। हे दोगांचें इंटरसेक्शन हांगा जाता आनी हो एक रेल्वेचो कलवट, हातूनसून हें शिप्याडाच्या सायडीकसून हें दर्याक मेळटा। तर आयज पर्यंत म्युन्सिपाल्टीन कांय एक्शन घेवना। आयज पर्यंत सगळ्यांक आमकां काळोखान दवरलें आनी आमी जाणां हें जातलेंच म्हणून आयज जातलें, फाल्यां जातलें, पूण आतां केन्ना जातलें तें म्हाकाच खबर ना। हे जनतेक ताणें उत्तर दिवंक जाय। आतां वार्ड कावन्सिलरा कडल्यान आय एम एक्सपेक्टींग आन्सर फ्रॉम हिम ऑर एल्स हो चेअरपर्सन कितें करपाक बसले। अरे सगळ्यांक त्रासान घालतले मातसले आनी आतां हे 10 दीस आतां पावस जर चालू जालो, हांगा कोण देंवतलो, हांगा कोणाक देंवपाक मेळटा लेबराक, हांगा जर उबो रावपाक मेळचो ना, त्या जोताचेर वतलो, इतलें हांगा हें आसता, करंट आसता आनी येवन पळोवचें हांगा। आनी आतां हांवें तेंचे कडेन जर जायना, फंड्स ना म्हणटा जाल्यार आमकां तरी सांगचें, आमी करून घेतात। थंयचो नगरसेवक म्हणटा काम खंय रोखडेच सुरू जातले। पालिकेची सीओ म्हणटा WRD खात्यान खंय 14तले फक्त 4 नाले साफ करूंक NOC दिल्या, तरीकूय पालिका कितें तरी उपाय घडटली। Is that usually the water resources department and the municipality used to get together and do these works. This year there's been a slight delay in the water resources department in executing of the work, but in the next 2 days, by Monday, they'll start that work near the Muslim Qabristan, even at Tatkole. These are the 2 places in our ward where there is flooding, the Nalla at Tatkole and near the Qabristan. So by Monday, both these places will start. The WRD will execute them. मी फर्स्ट वीक ऑफ मे WRD 14 कितले प्लेसीस ब्लॉकेज आसा ते काडचे म्हूण लेटर केल्लें आनी त्या लेटराचेर तांणी म्हाका नॉलेजीन आयलें की 4च ठिकाणी काम करता म्हणून अप्रुवल घेतिल्लें आसा। सो 14तले 4च जाल्यार 10 आमकां आतां परत म्युन्सिपालिटी हेज फंड्स ग्रांट्स प्लस ऑल्सो आमचे लेबरर तितले तसले हार्ड काम करूं शकता काय ना ते पळोवचें पडटलें, कित्याक दे आर डीप, व्हेरी
दीस आनी ब्लॉकेजूय भरपूर वर्साची बी तशी आसा ती सो तांकां टेंडरां काडची पडटली आनी इट वील टेक लिटल टायम बट स्टील वी आर ट्रायंग अवर लेवल बेस्ट टू डू वॉट एवर बेस्ट वी कॅन डू कळ्ळें न्ही आनी सद्या आमी जे नालाज म्हणटात न्ही व्हडले तेच आतां थोडे आमचे लोकल लिडर्स MLA मिनिस्टर्स आर ट्रायंग टू डू दॅट कळ्ळें न्ही सो दॅट वी वील टेक अप सून. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. मिरामार दोना पावला कॉन्क्रिटाचो रस्तो ऑगस्ट म्हळ्यार तडीक लागतलो. 80% काम खंय जालां. आतां मेरेन वट्टा 38 कोटी सरकारान ह्या रस्त्याचेर मोडल्यात म्हूण GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळेकार सांगता. फाटलीं 4 वर्सां जालीं हो रस्तो तयार जाता. पणजे स्मार्ट सिटीचेर 2 दिसांची राज्यस्तरीय परिशद जावपाची आसा. स्मार्ट सिटी कितें, स्मार्ट सिटी कशी आसची, ताजेर फुडलें पावल कितें, फ्युचर ऑफ स्मार्ट सिटीज कितें, हे सगळे हाजेर ह्या टॉपिकाचेर भासाभास करपा साकून लागून हो एक सेमिनार जाता. इंडिया भरचे सगळे टॉप ब्युरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन्स, अदर स्टेक होल्डर्स हातूंत सगळे पार्टिसिपेट जाता आनी बेसिकली इट्स अ नॉलेज एक्सचेंज सेमिनार wherein the smart cities is already declared and already on the way of implementing this mission. आणि नवे स्मार्ट सिटीज जे फास्ट ट्रॅक जाल्या आनी एस्पायरींग स्मार्ट सिटीज ज्यो आसा हांचो सगळ्यांचो एक बरोबर हाडून तांच्यो आयडियाज शेअर करप, थॉट्स शेअर करप, खंय अडथळे आयल्या, खंय बरे प्रोसेसीस जाल्या, खंय सिस्टम्स बरे आसा, खंय फेलियर्स जाल्या, खंय सक्सेस स्टोरीज आसा, ह्यो सगळ्यो एकामेका बरोबर शेअर करून ह्या फिल्डान आशिल्ले नव्यो नव्यो टेक्नॉलॉजीज, संकल्पना जगभरांतल्यान प्लेयर्स जातले, इंडस्ट्रीत पार्टिसिपंट्स जातले, सो तांचे बरोबर इंटरॅक्शन्स असो प्रकारचो एक हो सेमिनार आसा. ऑगस्ट the bulk of that is over now. Heavy work. 72 crores was the first original. We have spent somewhere around 35 to 38 crores. It is not double, in fact it is half. घेऊया एक विराम.